आज टेरेसार सुकून फ्रेश इतले रमदाय काय म्हणल्या वांयगणाची तिखशी कोरया. बाजून ते पळय गोल्डन कलर येवका उडदा दाळी गोल्डन कलर येता ना अज्जी ओटू मिरसांगाय बाजून येता ऑफ करचे. मागीर ताका जावका जाल्यार चिंचांब कितले ती आमी तिखसाण घाला पळय ताका जावका जाल्यार तितले चिंचांब आनी मीठ हाजे ओटू घालचे आनी पिट्टी करून घेवची नयाची निवतरी. आनी आतां मेशाण पियाव बाजून घेवया. एक 3-4 चमचे ते हलवून करचे आनी पियाव पळयाचे हाफ स्लायस कोरका. हाफ स्लायस केलेले पियाव हे तेलांक घालून मस्त हॉट फ्लेमार न्हय लो मिडियमार दवरून सम गोल्डन कलर येता भाजून घेवका. तशें वांयगण आमी शिंदून सम एक अर्द घंटे फुडें उदका घालका येता ताजे कर आसल्यार ते उदकां वत्ता मागीर रंदाय कोरका. पण ताका गोल्डन कलर आयले पियावाक आनी आमी हे पिट्टी करून दवरलेले मसाल पळयाची हे हाका घालचे. हे आतां आमकां सकाळीं करूं पुरसत नातल्यार फूल दीस रात्री करून दवरया ती पिट्टी कांय जायना त्यामुळे सोयेनी घालून न्हय. आतां हे पिट्टी घाले कुडले आमी शिंदून दवरलेले वांयगण घालचे आनी ते मिक्सर धुवन ऐदान धुवन ते उदक घालच्याक. मस्त उदक घालता नाका थोडे वांयगण शिजच्यात कीत मात्र उदक घाला पुरो. हे पातळ रंदय न्हय एक नमने कंप्लीट जाता आनी एक नमने मोव अशी पळय एक सॉंगनी आसता पळय तशी जावका. हे हाकात वांयगणाचे एक लायट कितले म्हळ्यार वांयगणा एक कर हे म्हणटा पळय एक आसता ते एक चोग्रसाणी ते वच्चे खातीर सान एक आवळा तितलो राजा आवळा तितलो एक गोड्डा कुडको घालका. ते गोड्डा कुडको घाल्यार हाजी तिखसाणी मिठसाणी आनी ती चोगरसाणी पुरा बॅलन्स जावन वता. हें एक भारी टेस्टी रंदय तुम पुरा जन कोण पळयाची हुन सुरय शिता वयरी मज्जिगे हुळी म्हणटा पळय ताका रंदय म्हणटा पळय हांवें पपश पळय ताका रंदय केल्या ताजी फोटो ही रंदय नातल्यार बरी ताक जाल्यार जाता. ही वांयगणां तिखशे मिक्स करून जेवका आहा सुपर. ते देखून तुम पुरा जन ट्राय कराची आनी तुमगेले व्यूज कमेंट सेक्शनाक घालाची. थँक्यू.